देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू जेरुसलेमाक लागीं पावता पावता शार नदरेक पडटच ताचे वयर दुकां घोळयता. आमी क्रिस्त राय हाची परब लागीं पावत आयली. हे परबे वरवीं आमी सेवा धर्मीक वरोस सोंपयत करतल्या. प्रकाशनेच्या पवित्र पुस्तकांतल्या निमाणी ओ तो राय देवाची शेळी खुणा सुटकेच्या पुस्तकांत खोत नासलेले शेळये वरवीं इस्रायल परजेची सुटका केली. 7 शिंगां आनी 7 दोळे दाखोवन करता पूर्णताय ह्या राजा जेजूची. ओ राजा जेजू आतां जेरुसलेम शाराचेर आपली नदर फिरावन रोडटा, कित्याक इस्रायल परजेक तिका देवान इजिप्तांतल्या गोलामपणांतली सुटका फावो केली. ही परजा आतां राजनितीक सपनांनी गूल जाली आनी क्रिस्ताचे शिकवणेन थावन बरीच पयस जालेली. जेजूची दुकां देवाची दुकां कशी समजून मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जां तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेरो सर पवित्र राव आनी खुशाल राव.